नवीन निवडून आयिल्ले आमचे दक्षिण गोयचे खासदार आणि गोयचे जे कोर इशू आसा हे आज पार्लमेंटान मांडल्या आणि वी आर हॅपी दॅट द वे ही हॅज पुट अप दोज इश्यूज. ह्या BJP सरकारान गोंयान एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून कोल हब करपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो ताणें आज मांडला आणि येणाऱ्या काळान तुम्ही पळयतले की गोंयचे जे सगळे मुद्दे आसा ते तो पार्लमेंटान मांडटलो. काँग्रेस गोवा काँग्रेस पक्षाचो स्टँड व्हेरी क्लियर आसा. कोणूय येवं आमचो स्टँड आमी आमची जी रिवर म्हादय जी आसा त्या खंयच्याच लेवलाचेर आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचे ना. कितें जावं आवर गोवा काँग्रेस स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना मेळ्ळे म्हादय सोड ताणें आमकां सांगलें की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक वचून पयलीं विचारा की तो इल्लिगल सोरो पळय कर्नाटकान येता तो बंद करचो म्हणून ताणें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें. तें आजून जायना. तो सांगता पयलीं गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे वचून विचार तो इल्लिगल सोऱ्याचें कितें जालां तें. दुसरें ताणें सांगलें की तामनार जी लायन आसा ती वायल्ड लायफांतल्यान वता. आमी आमचें पर्यावरण एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करचें ना म्हणून आमी तें रेकमेंडेशन लेटर केलां. सो तुमचो गोंय राज्याचो सरकाराक पयलीं वचून विचारा की ती तामनार लायन तो वायल्ड लायफांतल्यान कित्याक हाडपाक सोदता. सो म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर उत्तर दिवचें.